प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोर, वोड 5 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण आतां हांव म्हाका पाठयला येशिल्लें तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारी. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोंतीन पडल्या. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार घरांतली तुमचे थंय येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना आतका विशीं, देवाक मानवतो गती विशीं आनी देवाच्या निर्णया विशीं हें सगळं दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. मनशांक तांचे पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतो, कित्याक ती म्हजेर भावार्थ दवरिना. देवाक मानवतो गती विशीं तो मनशांक दाखयतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवची ना. देवाचो निर्णय कोण तोच पवित्र आत्मो दाखयतलो, कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचेर फर्मोन हाडलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तेतून जेजू कितें म्हणटा तो आमकां पवित्र आत्म्या वयर शिकोवन दिता. तो म्हणटा की पवित्र आत्मो जेन्ना येतलो, आतां ही जी शिसांग दितालो तो पवित्र आत्म्या येवचे पयलीं तो म्हणटालो की पवित्र आत्मो येतकूच तो आतां संवसाराक पातका वयर शिकोवन दितलो. म्हणजे पातक जो करता ताजे वयर तांकां तो सांगतलो. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, पवित्र आत्मो येयलो. आतां पवित्र आत्मो जो आमच्या भितर आसा, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, पूण खरो भावार्थ दवरला काय, खरें आमी एक नवी रचना जाल्या काय, फकत आमी धर्म करता. कित्याक खूब लोक चिंता की पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा जाल्यार आतां आमकां उतराची सजमणी आहा आनी उतराची सजमणी आहा जाल्यार आमी उतर पाळटा, धर्म करिना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जें जेजून खुर्सार घडलां, ताणें आपलें रगत वारयलां, ताणें आमकां आमची सगळीं पातकां घेतल्या आपल्या कुडीन आनी तो आमचे पासत मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आतां सुरींच्या बापाचे उजव्याक बसला, हें सगळें आमी भावार्थ धरीत जाल्यार तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा मेळटा. आनी पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा, पवित्र आमच्या भितर जियेता. आनी पवित्र आत्मा फकत एकूच पातक आमकां दाखयता. आनी किचें पातक तें? हें पातक की आमी जेजूचेर भावार्थ धरिना म्हणून. द सीन ऑफ अनबिलीफ, एकूच पातक. कित्याक जी पातकां आमी केल्यान भाव भयणीनो, ही सगळीं पातकां, कालचीं, आयचीं, फाल्यांचीं, सगळीं पातकां जेजून आपले कुडीन खुर्सार घेतल्यान. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव सरमंडार म्हूण मानून घेतला, त्या दिसा आमची सगळीं पातकां ताणें घेतल्यान. आनी आतां आमी पातक केलें जाल्यार आमच्या आत्म्यान आमी केन्नाच पातक करची ना. कित्याक तो आत्मो आतां देवाचो जाला, तो आत्मो आतां पवित्र आत्म्याचो जाला आनी पवित्र आत्मो ताका सारको बंद धरून दवरला आनी कसलेंच पातक थंयसर जायना. पूण भाव भयणीनो, आमच्या मनान, आमच्या कुडीन आमच्यान पातक करूंक जाता आनी आमी करता. पूण देव आमचो संबंद खिचत दवरता आमच्या मनान, आमच्या कुडीन ना, आमच्या आत्म्यान. तर जेन्ना आमचो आत्मो नवो जाला, आतां पवित्र आत्मो थंयसर आसा आनी पवित्र आत्मो आमकां फकत सांगता. तो म्हणटा हेंच पातक तुमी जेजूचेर भावार्थ धरिनात. तुमी जेन्ना भाव भयणीनो आमी पातक करता, आमी कितें करता? आमी देवाच्या उतराचेर आड येता, जे जेजून सांगलां. म्हणटच पवित्र आत्मो कितें सांगता? तो मोगाळ, तो जावन आसा आमचो काकूतकार देव. तो जावन आसा आमकां जेन्ना आमी त्रासान तो आमकां घोटाय दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, हो शारोती जो आमचे भितर आसा, ताजें काम कितें? ताजें काम आमकां फकत सांगपाक. पळयात म्हज्या भुरग्यांनो, जेजून तुमचे पासत रगत वारयलें, ताणें तुमचे पासत सगळे कोश्ट दाग भोगले,
कित्याक पातक करतात, कित्याक वायटा प्रमाणे चलतात, कित्याक ताच्या उतराचेर भावार दवरिनात. आनी हें आमकां भितरल्ल्यान सांगता. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच एक नवी रचना जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा. पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या उतराची धाण दिता, देवाच्या उतराची बूक दिता. आमी आतां उतर शिकता, आमी उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा. आनी ज्या वेळार आमकां तें उतराची गरज आसा, आतां पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान आमच्या मनांत तें हाडटा आनी आमच्यान तें उतर करूंक जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. नाजाल्यार भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता ना, भितर ना जाल्यार कोण उलयतलो आमचे कडेन? संवसार उलयतलो, वो उलयतलो, तो उलयतलो, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकतले हांव. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर हा, आमच्यान दुसऱ्यांच्यो खबरो लोक उलयतलो, आमी संवसारान हा, हाच्यो खबरो मेवतल्यो आमकां मेवपाक, आयकपाक. पूण पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो, हांच्यो खबरो तांच्यो खबरो आयकनाका, हांव सांगता तें आयकात, जेजूचेर भावार दवरात, ताच्या उतरा प्रमाणे चलात. आतां भाव भयणीनो, आमी एक खरें भावार्थी क्रिस्ती जेजूचें एक बरें जिवीत आमी जिवंक पावता. आतां भावार्थी भाशेन आमकां सगळें देवाचें जें जेजून घडोवन हाडलां, जें सगळें सोंपलां, वॉट ही फिनिश्ड ऑन द क्रॉस, हें आतां आमी जोडून पावता आनी एक बरें जिवीत, एक बरें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक पावता. तेज्या उपरांत आमी मेल्या उपरांत एक सासणाचें सूख आमी स्वर्गार भोगूंक पावता. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करतले, आमी आमकांच फटयतले, आमी सगळें की मागणे, तेज, मिसांग, हें तें नोवेना करून आमी सगळीं बरी मनशां म्हणून. पूण भाव भयणीनो, गरज आमकां फकत जेजूच्या उतराचेर भावार दवरपाक आनी तो भावार दवरपाक पवित्र आत्मा आमकां दिला. पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता म्हणून तो आमकां आमच्या मनान याद हाडटा, तो आमकां करूंक लायता आनी आमी जेन्ना ताचो आवाज आयकता आनी तें उतर पाळटा, आतां एक बरें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हें उतर, देवाचें उतर, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी सद्दां करूंक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव